आमचो एक मुशाले कला मंडळ म्हणून एक समाज हा आणि त्या समाजाक गेली 100 वर्सां जाली. पूण खंय ना खंय आमचे कडेन एक वास्तू नासलेली. आमकां कितें करपाक कार्यक्रम खंय करपाक काय जागा नासलेली. म्हणून ती आमी सगळे जितली आमची घरां आमची अराउंड 60 to 65 घरां आसा. बुटायबार मेस्ता आनी ड्रायव्हरा धरून जे मुशाले कला मंडळाक लागतात जे मेंबर्स आहात तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन कॉन्ट्रिब्युशन करून आमी एक जागा घेतली आणि आयज त्याचे आम्ही भूमिपूजन केले. थंयसर आता आमकां कितें करपाक जाय कितें ना करपाक जाय ते आता आमी एक मिटींग घेवन तयार करतले. बाय कितें तरी आमचे एक वास्तूक थंय कितें जाय आमकां स्टेज जाय आमचे कार्यक्रम आसा आणि हो सगळ्यात ओल्डस्ट म्हणजे मुशाले कला मंडळ आणि इतिहास असो हा की ह्या जाग्याचेच नाव मुशाले कला मंडळ आहलेले मुशाले आहलेले म्हणून आयज एक बरें दिसता त्याचे भूमिपूजन करपाक म्हाका एक संधी मेळ्ळी. म्हाजो बाबा एक पयलींचो एक मेंबर आहे मुशाले कला मंडळाचो आणि आयज हांव त्या मुशाले कला मंडळाचो अध्यक्ष जाला म्हणून हांव माझे सगळे आमचे मुशाले कला मंडळाचे मेंबर आहात त्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. गोंयभरांत 100 वर्सां खंयच्याय संस्थेक जाल्ली क्वचित थोड्यो मेळटल्यो तातूंतली ही मुशेली कला मंडळाची संस्था आशिल्ली. आज तांच्या वास्तूचो म्हणजे एक भवन तांचें ते आज उबें करपाक तांणी सगळ्यांनी तांच्या पदाधिकाऱ्यांनी फुडें सरला. आज ताजो शिलान्यास जालो. हांव ताका खरोखरच तांचे म्हणजे अभिनंदन करता आणि उपकारूय आठयता. कित्याक आज पयले फावटी खंय तरी कोण तरी आमच्या समाजा खातीर खंय तरी भवन बांदपा खातीर धाकट्या प्रमाणात आसूं आज फुडें सरिल्लो आसा आणि त्या खातीर आमी लास्ट टायमूय सांगिल्लें सरकारा कडल्यान जी मदत तांकां मेळूंक जाय ती आमी मेळोवन दितलेच. पूण अन्य आमच्या सायडींतल्यान बसून सगळ्या कडल्यान कॉन्ट्रिब्युशन करून एक बरो हांगा तांचे मुशेली कला मंडळाचें भवन जावचें ही आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. कला मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एक डिसिजन घेतलेलें की मंडळाची इतकी वर्साची वास्तू नासली ती वास्तू एका जाग्यान खंय तरी आमी निर्माण करपाची त्या उद्देशान प्रयत्न करून शेवटी बुटेबाटानच मंडळाक एक जागा मेळ्ळी. जागा थोडीशी ल्हान आसा पण तरी सुद्धा मंडळाच्या सभासदाची इतली उमेद आसा की व्हडली आमी बाकीची घेवपाचे आमी प्रयत्न करतले ह्या उद्देशान. आणि म्हाका सांगपाचें मंडळाचे जे सदस्य आसत आणि बाकीचे जे लोक आसत तांच्यांनी भरघोस अशी मदत केली फायनान्शियल मदत केली प्रत्येकाने. आणि म्हाका प्राऊड फील दिसता की आमी शॉर्ट पिरियडान 22 लाख रुपया उबे केले ह्या लोकांनी. त्या खातीर तांकां सगळ्यांक खरें म्हणजे मंडळातर्फे हांव धन्यवाद मानता आणि तांचो पाठभार फुडें असोच उरतलो. आणि हे जी वास्तू आमी विचार करता आणि जी वास्तू गिरीशान चिंतल्या गिरीशाची संकल्पना ती बाकी मंडळाचे जे सदस्य आहात त्यांची संकल्पना ती वास्तू शक्यतो लवकरात लवकर आम्ही उभी करपाचो प्रयत्न करतलो. दाजीचोय आमकां भरघोस सपोर्ट मेळ्ळा ह्या खातीर त्या बद्दल गिरीश उमेश साळगांवकर आणि आमचो रघुनाथ आंबेकाराक हांव खरें धन्यवाद दिता.